सध्या आम्ही लंडना आहे पण लंडना वयसनो 3-4 दीस पयलीं आमी गेल्लीं ओल्ड गोवा आमगेले धाकटुले बायगेन सेंट फ्रांसीस झेवियरा गेले ब्लेसिंग्स घेवपाक आनी सेंट फ्रांसीस झेवियरा कडेन मागपाक की आमगेली जर्नी बरी करून गेल्या पुरमू. कुकुच्या केलो पयलो ट्रीप टू ओल्ड गोवा. गोंयचो सायब. लंडनासावन गोंय येता म्हळ्यार एक एक पाटी आमकां सेंट फ्रांसीस झेवियर गेले फेस्त चुकवता बट वी मेक इट अ पॉयंट टू कम हियर एवरी इयर. हांव भुरगेपणीसून ओल्ड गोवा येता पूण हिंगा जायत्यो चर्चीस आनी होली प्लेसीस आहाय ज्यो हांवें आजू पासून चोवूं नाय ज्यो बुशून चोयल्ल्यो जिंगा ते आज म्हाका व्हरपा आहा. गोंय सायबाचो गेलो तेका मागणी केली आनी आम भायर सरलीं वचपाक टू द चर्च ऑफ द क्रॉस ऑफ मिरेकल्स. वो लोकेशन इतू पीसफूल आनी इतू सायलंट आहा की तुका थिंग वचोन सामकें इतू बोर जाता आनी हे इगोर्जे आर्किटेक्चर जाल्यार नेक्स्ट लेवल. इतू वर्सां गोंयांत रावलो तूं पूण हिंगा केन्ना पावलो तूं? वाह वाह कितें रायम गो वाह. पावो ना फर्स्ट टायम पावला. सो हेंकांय व्हरया ना आमी भितर. लेट्स गो. भायल्यान जितू चर्च ही बोर दिसता तितली बरी ती भितरल्यानूय दिसता आनी हिंगा जायत्यो इमाजी आहाय सेंट फ्रांसीस झेवियर सेंट जुझेवास. We offered our prayers. We said special prayers for our baby, our family members, and all those who passed away in our family. हिंगसो भायर सरता आसतना आमी तो रस्तो गेलो जो गोवा वेला भायर सरता. रस्त्यार वयता आसतना स्लोपाची आमकां एक बरी इगोर्ज दिसती पडली आनी ते इगोर्जे नांव जावन आसा सेंट एन कॅथलीक चर्च. ही इगोर्ज इतू बोर दिसताली की आमी थिंग रावन ते व्हिडिओ गेला. घर वचपाच्या वाटेर आसतना बुशू म्हणपाक लागले आमी बाबल फुर्सा कडेन या कित्याक थोडे दीस उरले पोतून केदां पावतो मू खबर ना तेका लागून आमी बांबल फुर्साको गेली तेगे घेवपाक. बांबलचो येता आमी आनी आमी जेवपाक रावूं नाय बट हें जेदो आमी चोयलें ह्या पणसाक बरें रावपा जावन आनी आतां इतू पोटा बुकेचे इतू बरें लागता ही 2 गेले सोमते एक पती खावार लापायली. मामा फेवरेट सायबॉट ते मामला गेले हांव हातो हिंग रावल्या थोडे पप्पा हूंय पप्पा हें चोय